आतां हांव सकाळ फुडें गेयलो नुस्तें घेवपा मेळिल्लो तुजे एक दोन बायल पडली हिंगा कांय नासलोले थंय आतां इतली आतां भुरग्यां लायन एक झाड लायन हातो लायन एक दवरला आतां जालें एक वदर आतां आमगे MLA फोन मारलो तो म्हणलो आपूण एक धाडा इंजिनियरान हेका आतां तेका लागून इतू कोतीक रावलां आतां कोण येयलो नाय तुका म्हाका आतां दोन बायल पडले हिंगा एक सिनियर सिटीजन 60 वर्सां आसलेले आनी एक भुरगें हे दोगांय हेजी धापको पोण पडली तुका थंय आतां हांव म्हणून हें पयलें करपा जाय न्हय अशें करून आतां कितू दीस जाले आतां 3 दीस जाले हांव हिंगा येयलें हातून घाता तुया हातून घायलें तूं हिंगा भितर कित्याक ते वयता हांव कितें वयता आतां हांवें झाड लायलो सो म्हाका आतां हें ऑर्डर बेगीन करपा जाय म्हणून आतां काय म्हणून हेचो आमगे लायफ रिस्की मरे आतां आनी हें कितें आमकां कांय समजोंक ना कितें तें गव्हर्मेंटाक गेलें हे कोण चोयना ना पंचायत चोयना ना कोण चोयना कांय चोयना आतां पंचायत सांगलें मडगोमोट म्हटलें कळ्ळें तुका तो म्हाका आतां PWD मिनिस्टर आमगेलो रिगामा काम तें चोवपा जाय हें कितें तें आतां काल हांवें प्रेस केलें नागमोडे आख्खो नागमोडे रोड टिपण मागीर उल्हासा सांगला उल्हासा मांडणी केलें आज पासून इंजिनियर येयला नागमोडच्या रस्त्या कडेन हें कितें आतां कांय समजना म्हाका आतां हें कितें करपा तें आमी हें सदां हायलायट करपाचें हें तेमगे काम तें चोवपा जाय कितें कात तें आतां हेडे PWD इंजिनियर मिनिस्टर हें चोवपा जाय आतां हांवें हेका तो भोगलेतो तो तेगे भुरगे भोंवंक जाय हिंगा इस्कुला येताय तेंगेले तें सांगूंक जाय तेका बाबा अशें आहा म्हूण आतां हें पूण दिसा प्रॉब्लेम ना हें झाड बी कितलो राती फास्ट येता कितू लोक पडले म्हण देव जाणा आमकां येना हिंगा तें राती कितू आनी सगळें काही पण लायट आसना आतां जालें आतां 1 to 1 वीक मायज जालें मरे आतां हें आमी सांगोताय आमी हातून घालीताय केन्ना येताय दुसऱ्यांचे ते घाताय कोण आनी कोण घाताय आज हांव येयलो म्हणजे कोण म्हणटा हांवें घायलो हिंगा आतां हांव म्हाका हें पळय जात तुका बेगीन कर म्हूण नाल्यार आल्या मात आंदोलन करता हांव बंद हें कितें आनी कोण बंद जालें आतां तूं रोगत तुका आतां पडलो रोगत तुम्ही पळयतात GNH.